उपासाक बशिल्ल्या कामगारांकडेन चर्चेक तयार आसा म्हूण सरकारान सिग्नल दिला। कामगार म्हणटात सरकारान आपयल्यार पुरो, आपयता थंय वचपाक तयार आसा। सध्या सरकार आपयना आनी कामगार सरकाराचे उलोवणे जायना इतल्यार आंदोलन पावला। उपासाक बशिल्ल्या कामगारांचे कितेंय बरे वायट जाल्यार कामगार फुडारी जबाबदार म्हूण आमदार प्रमोद सावंत उलयलो। आंदोलन सध्या प्रतिश्ठेचो प्रस्न जाल्ल्यान कोण पयले पावल उखलता ताचेर आंदोलनाचो फुडार आसा। गोंय नोकर भरती आनी रोजगार कामगार संघाचे कामगारांचो बिरेस्तारात दुसरो उपासाचो दीस सोंपलो। उपासाक बशिल्ल्या कामगारांचे कितेंय बरे वायट जाल्यार तांकां तांचो कामगार फुडारी अजित सिंग राणे जबाबदार अशें भाजपा आमदार प्रमोद सावंतान म्हळां। मुख्यमंत्री कामगारांकडेन उलोवपाक तयार आसा, कामगारांनीच फुडें येवचें अशें प्रमोद म्हणटा। सध्याचे मुख्यमंत्री आमचे पार्सेकर सर हांच्यांनी आपली दारां उगडी दवरल्या डिस्कशना खातीर की तुमी येवन डिस्कशन्स करचें, बट तेंचे सो कॉल्ड लिडर्स किंवा त्या कोणूच तेंचो जो आसा हो मुख्यमंत्र्या कडेन वचून ह्या विशयाचेर उलयना। फाल्यां सकाळी आमरण उपोशण करून जर तांकां कितें जालें आसत जाल्यार ताका पूर्णता जबाबदार ह्या युनियनाचे लिडर उरतले, सरकार उरचें ना, कारण तांकां सगळे डिमांड्स तेंच्या सरकारान पास केल्ले आसा। सरकाराक मेळपाक कामगार तयार आसात, मात सरकारान वेळ जागो थारावन आपोवचें म्हूण कामगार रावल्यात। कामगारा बरोबर सरकारान कामगार फुडाऱ्यांकूय आपोवचो अशी मागणी अजित सिंग राणेन केल्या। आसा त्या पद्दतीन हांव येवपाक तयार आसा, तांच्यांनी डेट टायम वेन्यू दिवचो आनी आपयतना उपोशणाक बसलेले उपोशण करताय न्ही ते कितले दीस हे आसा भुकेल्ले आसा। युनियनाची जे लिडरशीप जी आसा न्ही ही कायद्यान लिडरशीप आसा, ते लिडरशिपीक आपोवपाचो आनी जी कितें बोलणी आसा म्हाका आनी एक रिक्वेस्ट आसा, जी बोलणी आसा न्ही दॅट टॉक शूड बी हेल्ड बिफोर द मिडिया। सुत्रांकडल्यान मेळ्ळ्या ते म्हायती प्रमाण सरकारान कामगारांचो प्रस्न सोडोवपाक पावलां उबारल्यात। थेट मुलाखतीक येयात आनी नोकरी घेवन वचात, अर्ज पसून करपाची गरज ना असो फॉर्म्युला सरकारान काडला। शुक्रारा सकाळ मेरेन कामगारांचो प्रस्न तडीक लागतलो अशी आस्त आसा। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस। सरकारान कूळ कायद्यान केल्ली दुरुस्ती आसा तशी चालीक लागप शक्य ना। असली दुरुस्ती करतात कित्याक ते समजना म्हूण आदोगाद सुरेश पालकार व्हडले गोंया सभेन उलयलो। कूळ कायद्यांतले दुरुस्ती आनी आगशीचे महामार्ग रुंदीकरणा आड व्हडले गोंया सभा आपयल्ली। कुळांची केस कोर्टान वर्सां भितर सोंपूंकच शकना, 5 वर्सां तरी लागतात म्हूण आदोगाद सुरेश पालकार उलयता। 3 वर्सां भितर केस घातली, 3 वर्सां भितर केस काबार जातली ही गॅरंटी ना। तातूंत तिणे क्लॉज घातल्या की एका वर्सा भितर मामलेदारान केस कवर करची म्हणून। पूण आयज म्हजे 15 वर्सां एक्सपिरियन्स सांगता तुमकां, खंयचीच मुणकार केस पॉयंट बेस जालेली 5 वर्सां भितर केन्नाच कवर जायना। हो कायदो एकदम म्हारग आसा, हो आमी कायदो पाळूंकच शकना आनी म्हाका काय सन्मान जो आमी कायदो पाळूंक शकना, गव्हर्नमेंट कायदो करता कित्याक? आगशीचो महामार्ग 6 लेन करपाचें चल्ला। महामार्ग रुंद केल्यार बांबोळे आनी व्हडल्या गोंयची घरां वतली, मात बांबोळे ते गोवा वेला फ्लायओव्हर बांदल्यार कितलीशींच घरां वाटावतली म्हूण आमदार विष्णू म्हणटा। बांबोळे मेरेन बांबोळे पुलीस कडलो देंवती सुरू जाली, त्या देंवते वयल्यान फ्लायओव्हर घेवपाचो डायरेक्ट तो आगरांतल्यान न्हंय क्रॉस करून परत आगरा येता, थंयच्यान डायरेक्ट व्हरून गोवा वेला जंक्शन जे आसा त्या जंक्शनाक तिगोवपाचो स्ट्रेट। ते आख्खे हितून पाळ्याक सकयल येता, आख्खी पाळयेची घरां सकयल उरता आनी एक सुद्दां घर ते एनवायरमेंटान मोडना। प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी। घेवया एक विराम।